मोळगाव आणि मयेच्या देवीची पेट वांगडाच चवाट्याचेर वचपाचे परंपरेत अंदूय खंड पडलो। दुसरे वटेन परंपरेन खंड पडून लेगीत फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय मयेची फामाद माल्याची जात्रा जातलीच असो नायक गटाचो दावो आसा। बिरेस्तारा मध्यान राती भायर सरिल्ली मुळगांवच्या श्री केळबाई देवीची पेट वाजत गाजत शुक्रारा फांतोडेर मये गांवांत पावली। माल्याच्या जात्रे कडेन संबंध आशिल्ली मुळगांवची पेट मयेच्या श्री केळबाई देवळांत गेली लेगीत, मात परंपरे प्रमाण पेट देवळांत भितर सरूंक ना। देवळाच्या दारावयल्यान ही पेट परस्पर चवाटो हे पारंपारीक सुवातीचेर गेली। मुळगांवची पेट मयेच्या केळबाई देवीच्या देवळांत येतकीच पुजा अर्चा आनी हेर कार्यावळी जावन मुळगांव आनी मयेची पेट वांगडाच चवाट्याचेर वचपाची परंपरा आसा। मात फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय हे परंपरेत खंड पडलो। फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय माल्याची जात्रा जातली अशे संकेत मेळ्ळ्यात। भाविकांकूय तशी आस्त आसा। मुळगांवची पेट भायले भायर वतकीच मयेच्या नायक गटा वतीन श्री केळबाई देवीची पेट नेसयली। उपरांत ही पेट चवाट्याचेर व्हेली। खंयच्याय परिस्थितीत माल्याची जात्रा जातलीच असो नायक गटाचो दावो आसा। नागेश नायक गांवकार, आता आमची मयाची जात्रा जातली 6 तारीख जात्रा जातली तेन्ना आमची पेट सकयल गेल्लेली आहा। तेन्ना एक दर मुळगांवची पेट फुडें गेली आनी आमची फाटल्यान तशें कांय ना, ते मुळगांवकारांक खबर आहा कितें जालें, कशें कितें जालें तें। पूण आमी आमची पेट वेवस्थीत व्हरोन थंय चवाट्यार दिल्लेली आहा। ती व्हडले जात्रेक म्हणजे 20 तारीख ती आमी वयर घेवन येतले आमच्या केळबाईच्या देवळान। तेन्ना ही जात्रा आहा ती बरी व्यवस्थीत जातली, कोणाकूच प्रॉब्लेम नासतले। माल्याची जात्रा व्यवस्थीत जातली, अंदू माले पेट्टले हे आमी सांगता। कित्याक तर आमी पोरूं सुद्दां जात्रा व्यवस्थीत केल्लेली आहा, ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा। अंदू सुद्दां जात्रा व्यवस्थीत जातली। म्हाका एक सांग पळय, आतां तुमची 20 तारीख पर्यंत पेट थंय आसतली आनी ती मुळगांवची म्हाका आयतारा वयता रातची। ती पेट म्हणजे कितें, आमची 15 दीस पेट थंय उरता। थंयच आमी वाद दियो आमचो जो तिसलो भटजी आहा सकयल्या वाड्यालो तो सगळें थंय दाखयता, ताका दियो वाद सगळीं दाखयता। आनी ती ही जेन्ना रेड्याची जात्रा जाता तेन्ना ती वयर घेवन येवप आनी तेन्ना ती मंदिरान वयतली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।